रॅपिड फायर राउंड विथ आमचो बाप पास्कुआल तयार आसा? पयलो प्रश्न, पास्कुआल कोण? पास्कुआल देवान रचलेली एक रचना. ओके, चाव वा कॉफी? चाव बाय. सक्सेस म्हटल्यार कितें? Behind every successful man there is a woman, and for me the successful woman is my wife. ओके, ह्या वर्सा तूं कसले लिसांव शिकला? ह्या वर्साक लिसांव गेल्लो तियात्र बाय हाचेवन आनीक बरो कोत्तलो हें म्हज्या मनान आयलां बाय. ओके, तुका बऱ्यांतलो बरो एडवायस आयज मेरेन कसलो मेवला? मेवला की जो कोण तुजेर फातोर मारतात ते फातोर घाल आनी तुजे बुन्याद बांद आनी ताचेर तुज्यान तुजो कुटुंब घडोवंक जाता. ओके, संवसारांत एक वस्त चेंज जावंक जाय जाल्यार ती कितें? चेंज जावंक जाय म्हणल्यार बाय मनीसपण. आयज काल आमचें मनीसपण खूब फाटीं आसा बाय. तुज्या जिवितांत निराशीपण केन्ना आयलां? केन्नाच ना, कित्याक जायती फावटी आयलां पूण हांव तें निराशीपण म्हण केन्नाच घेवंकूच ना. अशें कितें आसा जें तुजो सेल्फ कॉन्फिडन्स हालोवन उडोवंक शकता? देवाचेर भावार्थ हांवें उणें केलो जाल्यार. तूं दुसऱ्यांक कसो बोगसणें दिता? बोगसण दिवंक खूब मुश्कील बाय, पूण आय ट्राय माय लेवल बेस्ट. तुजी पर्सनल लायफ आनी काम तूं कशें बॅलन्स करता? तुवें बाय टायम जायते फावटी मेळ्ळो ना, पूण टायमांतल्यान तुवें टायम काडूंक शिकोवंक जाय, एन्ड देन एवरीथींग इज पॉसिबल. ओके, जरी तर खंयचेंय एक जनावर उलोवंक शकता जाल्यार तें खंयचें आसतलें आनी खंयचें जनावर उलोवंक सामकें बेस्ट जातलें? एलिफंट. ओके, कित्याक? कारण तो मातशें जिवान मोठो न्हू, सगळीं भितली तेका. ऑलरायट, ओके. एक कसलें जेवण जेवून वा खाण खावन तुवें तुजें पुराय जिवीत जगोंक शकता? ट्राय टू बी वेज बाय, जाता तितलें वेजिटेरियन जावंक जाय. ओके, लोक मोगान तुका कितें म्हूण उलोव कोत्ता? म्हाका म्हज्या घरांत पास्कुआलच म्हणटात बाय चडशे नांवानच. निमाणो युट्यूबाचेर तुवें कसलो कॉमेडी व्हिडिओ पळयल्लो? निमाणो हांवें सोर्गेस सॅल्वीचो ओके, व्हिडिओ पळयला. मनशाक जिवंक कितें गरजेचें? मागणी आनीक देवाचेर भावार्थ आनीक उपरांत ते संवसारी वस्तू बाय जेवण. ऑलरायट, ओके, वेल प्लेड पास्कुआल बाब. मानेल बा, तयार आसा? कसलें चलचित्र फिल्म तुज्या चोडा आवडीचें? म्हजें चोडा आवडीचें फिल्म म्हणल्यार एक देवाचें फिल्म पळयता तें म्हाका चोडा आवडीचें लागता. भुरग्यापणायलो तुजो बरो उगडास कसलो जो केन्नाच विसरोंक जावचो ना? भुरगेपणाचो म्हजो बरो उगडास म्हणल्यार हांव जेन्ना पांयचे सांगाताक वेतालो काम करूंक, ओके, अकोतनाच रातचो अबावट 2 वरांचेर सुमार हांव उठलो आनी एकलोच चलोंक लागलो. ओके, हय, आनी सुमार 2 किलोमिटर सुमार पयस पावलो, पूण पांय थिंगाच आहा न्हिदोन. आनी पांय म्हाका मागीर सोदूंक येता. ओके. हय, तो आनी केन्ना उगडास वचपाक तो केन्नाच उगडास म्हज्यान वचपाक ना. आनी पांय म्हाका उलो मारता आनी तो उलो हांवें ते जाग्यारसून आयकला, पूण हांव पावलां थिंगासून आयकला, पूण हांव तें मानून घेना. ओके, समजलो तूं? Correct. रातचे 2 म्हणल्यार तुका कळ्ळें तें कितें आनी काय तें. हय, हो उगडास हांव केन्नाच आनी जायते जाणांक सांगता, म्हज्या भुरग्यांक पासून सांगता. ओके, तूं बसून आतां सद्याक कितें चिंता? हांव कितें चिंत्ता, हें हांवें जें उलयलां तें म्हज्या लोकांक लायक जातलें वा ना जातलें तें हांव पयलें चिंत्ता. ओके, तुका कसली भिरांत दिसता? म्हाका भिरांत म्हणची आनी कसली देव भिरांतची म्हणटी सगळ्यांकूच आसता न्हू. कोंकणी भाशेन एक उतर जें सदांच तुज्या तोंडार आसताच? मोग. ओके, तुज्या आवडीचें कांतार खंयचें? म्हजें आवडीचें कांतार हांव सदांच हेंच कांतार जें हांवें म्हणलां तेंच कांतार. ओके, तुजी आवडीची पिराय खंयची? आवडीची पिराय आनी कितें वयचें देव दिता तितलीच. केन्ना तरी तुवें एक कांतार दुसऱ्यांक बरयला? ना, तें हांवें करूंक ना. फोन आयलो म्हणटच तूं पयलो कितें करता? हांव फोन आयलो म्हणटच पयलो पळयता हो फोन कोणाचो जातलो काय जाल्यारूच उखलता. जाल्यारूच हांव उखलतां. ओके, ही वर्ड कंप्लीट कर. मोजें काडीज डॅश. म्हजें काडीज हांव देवाक भेटयतां. ओके, बेकार आसता तेन्ना तूं कितें करता? बेकार आसता तेन्ना हांव म्हज्या घरकान्नीक हेल्प करतां. हांगा थंय कोणाची शेजाऱ्यांक सगळ्यांक हेल्प ओके, करतां. अशी खंयची वस्त आसा वा अशें कितें आसा जाचेर कितलेय पयशे खर्च करूंक पडल्यार तुका दूख जावची ना? मोग, दुसऱ्यांक मोग दिवपाचो, म्हज्या घरकान्नीक मोग दिवपाचो, भुरग्यांक मोग दिवपाचो. खंयची वस्त तुजे लागच्यान चड सांडटा? कितें सांडटा तुजे लागच्यान चड? सांडपाचें अशें कांयच अशें ना अशें, पूण कितें सांगपाचें. ओके, तुजे कुशीक बसला ताका तूं कितें सांगोंक सोदता? म्हजे कुशीक बसला ताका हांव सांगोंक सोदतां
पास्कॉल बाब आमी देवाचेरूच पातयेवन हो तियात्र आमचो फुडें व्हरोया आनी हांव मागतां हो आमचो ऑडियन्स पळयतात आमकां हो आमचो तियात्र तुमी पळयात आनीक आमकां उर्बा दियात म्हणून कित्याक जितली तुमी येतली तितलेच आमकां उर्बा वाडटली कित्याक फाटीं आमी तियात्र केला तो जायत्या जाणांनी वाखाणला आनी जायत्या जाणांक चुकला पूण हो तरी येवन तुमी पळयात आनी आमकां उर्बा दियात म्हणून ऑल रायट ओके वेल प्लेड